रस्ते, लायटी, उदक, नोकऱ्यो, दरेक मनशाचे दरेक प्रश्न, दरेक कागाळी. एक वाटेन लोक म्हणटात की सरकारान हे सगळे चालीक लावपाक जाय. दुसरे वाटेन नवे नवे पक्ष, नव्यो नव्यो पार्ट्यो आनी तेंचे एक एक तांकां कमिटमेंट्स. हे कमिटमेंट म्हणजे कितें? खरेंच समाजकारण की राजकारण? स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारणात. आणि आमच्या वांगडा आज आसात मॅडम सावित्री कवळेकर, जी सांग्या वयल्यान इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा. पळय तांची वाटचाल खंय पावल्या ती. मॅडम स्वागत तुमचे. नमस्कार. नमस्कार. मॅडम, आता जेन्ना तुमी तुमच्या वाठारांत भोंवतात, पयलीं एक सांगा, तुमचो तो प्रचार कसो चल्ला? आमचो प्रचार बरो चल्ला, भरपूर रिस्पॉन्स आसा आणि लोकांचो प्रतिसाद खूब आसा. आता मुळान एक मेन आनी इम्पॉर्टंट प्रश्न जो सगळ्यांक पडलेलो आहा. सर जेन्ना BJPचे आहा, हालींच तुमी BJPंतल्यान इंडिपेंडंट लडपाचो निर्णय घेतलो, जाल्यार हो निर्णय घेवपाक कितें कारण कितें आसलें? हांव फाटले खेपेक इलेक्शनाक रावल्लें आनी थोड्याशा मतांनी हांव डिफीट जाल्लें. तेन्ना साकून आतां पर्यंत 5 वर्सां जालीं हांव कंटिन्युअस काम करीत आसा ह्या मतदारसंघाक. हांवें भरपूर काम केल्लें आसा लोकां खातीर. आनीक फाटलीं 3 वर्सां हांव BJP महिला मोर्चाचेर BJPक जॉयन जालें. मागीर महिला मोर्चा उपाध्यक्ष आसलें आनी हांव कंटिन्युअस काम करीत आसलें. आनी सावथ गोवांतल्यान खंयचीच महिला टिकेट मागनाशिल्ली. सो हांव एकटेंच आशिल्लें आनी हांवें प्रयत्न केलो की सगळे तांकां सांगपाक. आनी तरी सुद्दां इतलें आसून तेंच्यांनी म्हाका टिकेट डिनाय केल्ली आसा. आनी जे म्हाजे कार्यकर्ते आसात, ते कार्यकर्त्यांनी म्हाका आग्रह केलो की इंडिपेंडंट इलेक्शन लडोवपा जाय. आनी फायनली कार्यकर्ते आनी वोटर्सच ठरयतात की कोणाक जिखोवपाक जाय. सो तेका लागून म्हाका हें डिसिजन घेवपाक पडलें. मॅडम, डिसिजन घेवप ओके, मानता. म्हणजे कितें आसता, आज जेन्ना तुमी एक पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान आयल्या, म्हणजे इंडिपेंडंट आयल्या, ऑब्वियसली इंडिपेंडंट आयल्या, तेन्ना लोकांक फर्स्ट प्रश्न असो आसता की अरे तूं काल ह्या पक्षान आसलेलो, आज ह्या पक्षान आसा किंवा इंडिपेंडंट आसा. तुम्ही लोकांक कशें अशें कन्विन्स करूं शकता तुमी? आता आमी जेन्ना साकून आमी तयारी केल्ली आसा, तेन्ना साकून आमी एक इलेक्शन लडयतले हेच हेजेर आमी तयारी केल्ली. अशें म्हाजी जे ह्या मतदारसंघाक जे हें आसा, लोकां कडेन संपर्क आसा की तितूंतल्यान इतलेंच लोकांक खबर आसा की हांव इलेक्शन लडयतलें. पार्टींतल्यान हांगा येयलें हेजो म्हाजेर कांयच इफेक्ट जावपा ना अशें म्हाका दिसता. आनी लोकांक जेन्ना लोकां फुडें हांवें कितें केल्लें आसा तेन्ना हांवें एज ए सावित्री कवळेकर म्हणून केल्लें आसा. सावित्री कवळेकर म्हणून हांव तांकां पावल्लें आसा. सो लोकांचे तकलेन आतां फक्त आसा की सावित्री कवळेकर. खंयच्याच पार्टेचें हें घेवन हांवें काम केल्लें ना. आनी तुमी आयकलां आसतलें की सांग्यार जरी हांव जरी BJP आसलें तरी सुद्दां सांगेचें जें मंडळ आशिल्लें तें मंडळ आमकां केन्नाच भितर एक्सेप्ट करनाशिल्लें आनी सायडलायन करतालें. तांकां खंय तरी भिरांत दिसताली आनी त्या भिरांते खातीर आमकां सदांच सायडलायन दवरलें आनी आमी आमच्या माध्यमांतल्यान काम करतालें. तशेंच जे BJPचे कार्यकर्ते आसलेले, जे मेन कार्यकर्ते, मंडळाचे अध्यक्ष म्हणा, हे सगळे आमचे बरोबर आसात. आनी तेंच्यांनी तुमी पळयलां आसतलें, पयर सगळ्यांनी रितसर रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी म्हाका सपोर्ट करतात. आज लोकांक आनी एक प्रश्न आसा. आता तुमी इतकें काम केलें म्हणटा, डेव्हलपमेंट केलें, सगळें काम चालू आसा म्हणटा आनी करतात म्हणटा तुमी, जाल्यार तरी सुद्दां एक प्रश्न आसा की तुमच्या सारक्या म्हणजे इतके समाज वावुरपी, इतकें काम करतले तुमी जशें हें करतात, तुमकां पार्टीन डिनाय करप टिकेट, हाजें कारण कितें आसूं शकता? पळय, हेजेर हांव कांय सांगपाक शकना भितरलें पॉलिटिक्स कितें आसा तें. पूण आमकां लास्ट शेवट पर्यंत आमकां अशें तेणी सांगलें की टिकेट दितली म्हणून, तुमकां मेळटली म्हणून, आजून फायनल टिकेट जालें ना म्हणून. सो मागीर तेंचे भितर कितें जालें तें म्हाका खबर ना. पूण आमकां अशें सांगलें आनी लास्ट मोमेंटा आमकां टिकेट ना. म्हाजेर तर म्हाका दिसता त्या खातीर म्हाजेर अन्याय जालो म्हणून. कित्याक हांव इतलें काम करून, हें करून सुद्दां तेणी, आनी फक्त सावथ गोवांतल्यान एकूच महिला आशिल्ली आनी नॉर्थ गोवा पळयात तुमी, दिव्या राणे, तिका टिकेट दिल्ली आसा. मनशराता तांकां टिकेट दिल्ली आसा. जर फॅमिलीक टिकेट दिना जाल्यार कोणाकच दिवपा जायना.
फक्त म्हाकाच कित्याक हांव इतलें भरपूर काम केल्लें आसा. तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येक कोविडाच्या टायमार हांव एकटेंच फिल्डार आशिल्लें. बायल मनीस जावन सुद्दां बाकीचे जे आतां कॅन्डिडेट आसात ते खंय आशिल्ले ते कोणाक दिसनाशिल्ले. हे सगळें आसा, खुबशें आसा आनी हांवें इतलें काम केल्लें आसा की म्हाका दिसता की त्या टिकेटीचे दावेदार हांवूच आसलें म्हणून, म्हाकाच मेळपा जाय आशिल्लें म्हणून. पूण भितरलें तेंचे भितरलें राजकारण आमी सांगपाक शकना कित्याक. तुमकां जर तिकेट डिनाय जाल्यार सर्वेय खूब कितें तरी मॅटर करता. सो मागीर जेन्ना आज तुमकां तिकेट दिना ऑब्वियसली तांचो हें अशें आसतलें की सर्वे म्हणटा त्या प्रमाण आमकां त्या कॅन्डिडेटाक दिवचो पडलो. सर आमकांय खबर आसा सर्वे आमी पळयल्ले आसात. सर्वेचे रिपोर्ट मॅन्युपुलेट केल्ले आसा अशें हांव डायरेक्ट सांगता. कित्याक जे सर्वेंतल्यान म्हाका खबर आसा त्या सर्वेंतल्यान कितें तरी दुसरें आसा आनी सर्वे करपाची गरजच ना. तुमी पळयलां आसतलें जी जाहीर सभा जाल्ली बस स्टँडार 2 तारखेक, तेतूंतल्यान सर्वे दिश्टी पडटा. सर्वे कितें ती तितूंतल्यान कळपा जाय आशिल्लें. तुम्ही म्हणटात तुम्ही कामां केली म्हणजे कोविडाच्या काळान लॉकडावनाच्या काळान तेन्ना कामां केली तुम्ही. हेर तुम्ही भोंवून कामां करता. मग अशी कितें अशी कामां आहा जी तुमी अशी ठामपणी सांगूंक शकता की आपल्यान केल्या अशें डेव्हलपमेंट केला अशें. हांवें खूब काम केल्लें आसा. जेन्ना साकून हांव डिफीट जाला तेन्ना साकून सांगेकाराचे जे मुद्दे आसात, फॉर एग्जाम्पल धरणग्रस्तांचो मुद्दो आसा वाडे पंचायतीक. हांगा रेंजीचो प्रॉब्लम आसा, हांगा उदकाचो प्रॉब्लम आसा. कावरे पिल्ला पंचायतीत पळयात, थंय उदक ना पिवपाक. आतां हे दिसान टँकरांनी उदक सप्लाय जाता. असले भरपूर इश्यू आसात. आनी मेजर म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसा की तूं सांगपाक शकना. इतली भुरगीं बेकार आसात कितले हजारांनी भुरगीं येताले आमचे फुड्यान जॉबा लागून, जॉब दी म्हणून. इतली प्रॉब्लम्स आसात हांगा. प्रॉब्लम्सा वयल्यान आज तुम्ही म्हणलें की लोक जॉबा खातीर येताले भुरगीं किंवा जाल्यार असले आनी कितें मेजर अशे प्रश्न कितें आहा म्हणजे तुमच्या ओवरऑल सगळ्या वाठारान. मेजर प्रॉब्लम म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट आसा. सेकंडली ह्या मतदारसंघाक उदक ना लोकांक अजून पर्यंत. एक दुर्दैव आसा ह्या लोकांचें. कित्याक जे लोक हांगासान सांगें जे आमचें धरण आसा साळावलीचें धरण, ते लोक सगळे संपूर्ण सावथ गोवाच्या लोकांक उदक दिता आनी सांगेकारांक उदक ना. ही हेज्यांनी दुर्दैवी सांगेकारांचें कितें आसतलें. आज जर हांगा टँकरांनी उदक पावयतात लोकांक टायमींग 1-1 वरूच उदक येता. असली परिस्थिती आसा. तुमी सांगात हेज्यांनी वायट आनी कितें प्रॉब्लेम आसपाक शकता. असं खूप प्रॉब्लेम आसा तुम्ही म्हणटात. आता तुमची स्ट्रॅटेजी कितें, कारण तुमकां प्रॉब्लेम्स खबर आहा, सगळे तुम्ही ग्राउंड वर्क करता चालू आहा तुमचो, हाजेर तुमची स्ट्रॅटेजी कितें. हांवें पयलींच सांगलें आसा आनी हांव मॅनिफेस्टोरीन हांवें घातलें आसा की म्हजें पयलीं काम आसतलें संपूर्ण सांगे मतदारसंघाक प्रत्येक घराक उदक पावपाक जाय. तशेंच लायटीचो प्रॉब्लेम आसपाक जायना आनी एम्प्लॉयमेंट हो खरो डेव्हलपमेंट आसतलो सांगेकारांचो. हेजे उपरांत आनी भरपूर इश्यू आसात. एक आनी खूब इश्यू आसात. सांगेकारा खातीर ग्रावंड नात. सगळे ग्रावंड पळयात तुमी भोंवल्यार तुमकां कळटलें इनकम्प्लीट आसात. सांग्या टावनाक एक हॉस्पिटल ना. लोकांची मेजर डिमांड आसा. फाटल्याय खेपे लोकांनी म्हाजे कडेन डिमांड केल्लो आनी आतांय डिमांड केलो. तांकां एक हॉस्पिटलाची गरज आसा. हांगा पळया नेत्रावळीच्यान सांग्यार पावपाक 30 किलोमिटर आसा. हांगा जर कोणा एटॅक येयलो जाल्यार ताका कांयच ना. वाटेर वयता आसतना ताका कितेंय जावपाक शकता. अशी परिस्थिती आसा. आनी सांग्यार गेल्यार सुद्दां ताका फर्स्ट एड सुद्दां अशें आसना. जो पर्यंत मडगांव तूं पावना तो पर्यंत तेजे लायफ देवाच्या हातीन. असली परिस्थिती आसा. सो बेजीक हांगासर हें कांयच ना. ह्या मतदारसंघाक बेजीक सुद्दां फेसिलिटी नात. आनी थोडे लोक म्हणटाले आपूण 1000 कोटीचें डेव्हलपमेंट केल्या म्हणून. हे पळय असली ते 1000 कोटीचें डेव्हलपमेंट. तुमी सांगा 1000 कोटीचो जे लोक डेव्हलपमेंट करतात तेन्ना ही परिस्थिती आसपाक जाय काय कशी आसपाक जाय. तुम्ही डेव्हलपमेंटाची म्हणजे फाटल्यो चुकी वयर काडटात तुम्ही जेन्ना, जाल्यार त्यो गेल्या 5 वर्साच्यो काय गेल्या 10 वर्साच्यो. पळय लोक कंटिन्युअस सांगत येयल्ले आसात. आतां हांव पळयता ते भशेन 10 वर्सां पळयता आसा सांगेकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा. तेंचो डेव्हलपमेंटूच जालो ना. फाटले 10 आतां जेन्ना 2012 साकून आतां पळयल्यार 17 म्हणल्यार तेंचो कांयच विकास जालो ना अशें म्हाका दिसता. अशे हें आसा प्रॉब्लम्स आसात गांवांनी भितर गेल्यार की तांकां कामाक एक घराक एक सुद्दां गव्हर्मेंट सर्वंट ना. अशे वाडे आसात ह्या हांगा. अशी खूब वायट हें आसा परिस्थिती आसा.
आज जर आमी हो जो तुमचो जो परिसर आसा तो जर पळयलो जाल्यार अशें दिसून म्हणजे नॅचरली ब्लेस्ड अशें म्हणू शकता आमी, म्हणजे हिरवेगार सगळें. सो हेका धरून तुमचो कितें असो प्लॅन बी आसा काय कितें? ही पंचायत हांगा नेत्रावळी पंचायत म्हणटात आनी नेत्रावळी पंचायत म्हणल्यार निसर्गान भरली पंचायत आसा. हांगा खास करून वॉटरफॉल्स आसात, सावरी वॉटरफॉल्स, मैनापी वॉटरफॉल्स फॉल्स आनी उदंगी म्हणून अशे. हितूंतल्यान आमी इको ट्युरिजम खूब वाडोवपाचें अशें हांवें कॉन्सेप्ट तो तकल्यान म्हाज्या दवरलो आसा. आनी हांगा आमी नॅचरल ब्युटी जी आसा त्या ब्युटींतल्यान ट्युरिजम एट्रॅक्शन करपाक शकतात आनी इको ट्युरिजम आमी वाडोवपाक शकतात. आनी हितूंतल्यान आमी हांगच्या युथा खातीर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक शकतात. इतली बरी सैमान भरले हो गांव आसा. तुमी पयला आसतलें हांगा इतली ग्रीनरी आनी इतली कूल वातावरण आसा. सो हितूंतल्यान म्हाजें मॅनिफेस्टोन हांवें हो पॉयंट घातलो आसा की इको ट्युरिजमाक हांव प्रोत्साहन दितलें म्हणून. ह्या क्षेत्रांत इको ट्युरिजम किंवा ट्युरिजमा खातीर बरी चालना दिवंक शकतात अशें म्हणलें तुमी. जाल्यार दुसरी बाब अशी आसा, आजकाल जें ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट जालां तेज्या खातीर ह्या वाठारान मुळान म्हाका दिसता चडशे हाज्यो नॅट प्रॉब्लम ते इशू आसतले. सो ते हांगा कशें कितें आसा? हांगा भरपूर मेजर म्हणटा कनेक्टिविटी इशू आसा. BSNL सोडले जाल्यार खंयचीच हांगा रेंज ना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना रेंजीचो इशू जेन्ना कोवीड टायमार ऑनलायन एज्युकेशन जातरीर इशू जाल्ले तेन्ना हांवें भरपूर प्रयत्न केल्ले आसा. तेजे पयलीं हांवें 2019 टावर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आनी कांय कारणान लागून ते स्टॉप केल्ले आसा. कित्याक हांव कांय हांगची इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ना. सो तरी सुद्दां हांवें प्रयत्न केल्ले. तातूंत राजकारण जालें अशें म्हणटा तुमी. राजकारण जालें आनी तें थंयच उरलें. तेजे उपरांत कोवीड येयलो आनी कोवीड येतरी इतली गरज ऑनलायन एज्युकेशन, ऑनलायन वर्क फ्रॉम होम अशे लोकांक भरपूर इशू जावपाक लागले. आनी तितूंतल्यान जेन्ना भुरगीं हांगा इतली रेंजीचो इशू आसा की जेन्ना उग्या पंचायत क्रॉस केली उपरांत संपूर्ण मतदारसंघाक BSNL शिवाय कसलीच रेंज ना आनी लोकांक खूब त्रास जाता. आनी जी स्कुलाची भुरगीं आसा ती कुमारी म्हणटात थंय दोंगरार वयर वचोन दोंगराचेर पावसांतल्यान ती ऑनलायन क्लासी अटेंड करतालीं. इतली वायट परिस्थिती आसा. आनी हांवें भरपूर प्रयत्न केले की हांवें तेन्ना BSNLाक मेमोरंडम दिलें, CMाक मेमोरंडम दिलें, खूब प्रयत्न केल्ले आसात. पूण आतां जेन्ना हांवें लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा की जेन्ना लोक म्हाजे बरोबर रावतले तेन्ना हो एक मेजर जो इशू आसा कनेक्टिविटीचो तो हांव सगळ्यान पयलीं क्लियर करतलें म्हणून हांवें सांगलें आसा. संपूर्ण मतदारसंघाक खंयच सारकी रेंज ना. मॅडम आनी एक इशू आहा, म्हणजे आतां तुमी म्हणलें की तुमी खूब प्रयत्न केले, मेमोरंडम दिलो, CMा कडेन लेटर घालें, जाल्यार तेन्ना जे राज्य आसलें जे तुमचेच आसलें, तुमच्या हातीनूच आशिल्लें सगळें. सो तरी सुद्दां अडथळे अशें कित्याक खंय दिसता तुमकां? तेजे हांवें जेन्ना मेमोरंडम दिल्ले उपरांत तेणी कोविडाचें रिजन सांगलें की BSNLा कडेन वर्कर्स नाशिल्ले खंय आनीक प्रॉब्लम्स आशिल्ले, तेंचे कडेन मटेरियल नाशिल्लें अशे रिजन्स तेंच्यांनी दिल्ले की जे BSNLाक तेंचे जे टावर आसात थंय कितें प्रॉब्लम येयले जाल्यार तेंकां तें सॉल्व करपाक तेंचे कडेन मॅनपावर ना अशे रिजन्स तेंच्यांनी दिल्ले. आनी मागीर तेंच्यांनी सांगलें की करून दिता म्हणून. आनी तेजे उपरांत सुद्दां एक सर्वे करून गेले संपूर्ण मतदारसंघाची की टावर हांवें प्रयत्न करून त्या लोकांक हाडले, सर्वे करून ते गेल्ले. आजुनूय तेंचे प्रोसेसां तेन्ना आशिल्लें. आतां कितें जालें तें म्हाका खबर ना, कित्याक आतां इलेक्शन्स आसा. सो तो लेंदी प्रोसेस अशें म्हणून जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना म्हाका कळ्ळें आसा पयलीं. आतां तरी तें स्टॉप आसतलें. मागीर आमी प्रयत्न करतले आतां आफ्टर इलेक्शन्स. कित्याक भुरग्यांक खूब त्रास जातात, खास करून ज्यो लेडीज आसात ज्यो तेंकां तेंची लायफ रिस्कां आसा. आनी तुका विचारपाक आतां भुरग्यां बद्दल आमी उलयले, म्हणजे भुरग्यांक हे प्रॉब्लम आसा. आतां तरणाटो जो आसा, जो मूळ म्हणजे जी ताकद आमी म्हणूं शकता, तरणाटो तांचो मेन इशू आसतलो तो रोजगार किंवा नोकऱ्यो. सो तेज्या खातीर तुमी कितें अशें चिंतलां? हांवें आतां सद्या तरी की सगळे भुरग्यांक आमी गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकनात, पूण गव्हर्मेंट जॉब थोड्या भुरग्यांक मेळटलो. पूण आमी अनएम्प्लॉयमेंट जर कमी करतले जाल्यार आमी खंय तरी इंडस्ट्री, बरी इंडस्ट्री, नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडपाची गरज आसा. आनीक हांगासर जे
आमचे शुगर कॅनाचे बीन इश्यू आसात आनी शुगर जे ऊस उत्पादक आसात ते भरपूर ऊस हांगासर करतात. तितूंतल्यान आमी ल्हान ल्हान युनीट किंवा आमी हे म्हणटात ते आमचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रींतल्यान ह्या लोकांक आमी तितूंतल्यान वयर काडपाक हेल्प करून वयर काडपाक शकतात. अशे तरेन आमी तांकां अनएम्प्लॉयड आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतात. प्लस ल्हान ल्हान उद्योग तांकां आमी करपाक प्रोत्साहन करपाक शकतात. अशे तरेचे खुबशे आसा जितूंतल्यान आमी तांकां वयर काडपाक शकतात, तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतात. हांगा हे पंचायतीन काजू म्हणात, काजूची खूब उत्पादन आसा, कुळागरां आसात. हो एक नेत्रावळी पंचायत म्हणल्यारच निसर्गान भरली पंचायत ही सारकी ग्रीनरी आसा आनी हितूंतल्यान आमी तांकां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीत हे प्रोमोट करून तांकां आमी वयर काडपाक शकतात आनी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतात. अशे भरपूर हांगासर हे आसा रिसोर्स आसात जितूंतल्यान आमी तांकां वयर काडपाक शकतात, भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतात. तर मॅडम आमच्या ह्या वाठारांत तुमच्या वाठारांत तुमी भुरग्यां खातीर सांगलें, युथां खातीर सांगलें. आतां बायलां खातीर म्हणजे तांचेव कितें प्रश्न आसतले, सो ताच्या खातीर तुमचे कितें प्लॅन्स आसा? खास करून ज्यो बायलां आसात ह्या मतदारसंघाक आतां सुद्दां पळयलें जाल्यार दादल्या पेक्षा बायलांची संख्या चड आसा. आनी हांव एक स्वता बायल मनीस आसले कारणान म्हाका खबर आसा. आनी कोवीड काळान सगळे लोकांक काम ना कांय ना, सगळे घराच आसतात. सो हितूंतल्यान हांवें चिंतलें आसा की ह्या बायलां खातीर घरा कडेन रावन सुद्दां आपले कितें तरी इनकम हाडपाक कितें करपाक शकता हांव, अशें हांवें स्टडी केल्ली. आनी स्टडी केले उपरांत म्हाका कळ्ळें, हांवें एक सोर्सांतल्यान हांवें फायंड आवट केलां की बायलो ज्यो आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणा किंवा एक 10-15-20 बायले एकठांय जावन तांकां हांव कितें तरी एक प्रॉडक्ट तांकां हाडून तांकां ट्रेनींग दिवप. म्हणजे लोकली ट्रेनींग एग्जाम्पल एक पापड आसतलें, लोणचें आसतलें किंवा कितेंय खुबशे आनी मसालो अशें ह्या तरेचे एक बरी कंपनीक हांव एप्रोच केल्लें आसा आनी तांकां त्या तरेन तें ट्रेनींग दिवप आनी तांकां तें करपा लावप. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टायप. आनी इतलेंच न्ही, हें करून हांव स्वता तेंची मार्केटींग करपाचें हें हांवें प्रोविजन केल्लें आसा. आनी हें हांव स्पेशल खास स्पेशल म्हाजें मॅनिफेस्टोन हें आसतलें आनी हांवें हें येवजण बायलां खातीर स्पेशल केल्लें आसा. जेणे करून आतां ती घरा बसून स्वता कितें तरी इनकम तांकां एक म्हयन्याक एक 20-25 हजार तेंच्या एकाउंटां येतले अशें हांवें हें केल्लें आसा स्पेशल. आनी हांव मॅनिफेस्टोन सुद्दां तें हांवें घातलें आसा. आनी एक म्हणजे आतां एक तुमचो म्हणजे लास्ट टायम जर आमी जो रेकॉर्ड पळयलो म्हणजे जे 5 वर्सां फाटीं जो रिजल्ट जालो तातूंत कंडिशन अशें आसलेलें की तुमी काँग्रेसीची टिकेटीर आशिल्ले, BJP आसलेलो आनी जो आतांचो जो आमदार आसा तो इंडिपेंडंट आशिल्लो. आतां अशें सिच्युएशन आसा की तुमी इंडिपेंडंट आसात, तो काँग्रेस आसा आनी BJPच आसा. सो आतां तुमकां कशें दिसता? पळय, म्हाका हेजेर हांव इतलें म्हणपाक शकता की हिस्ट्री रिपीट जातली म्हणून. जी हिस्ट्री रिपीट इतल्या खातीरूच हांव म्हणटा कित्याक जो आमदार निवडून येयल्लो लास्ट टायम तो सेम आसलो. तेजे पयलीं तेणें कॉन्टेस्ट केल्लें तेन्नाय तो सेम तितलेच जितले वोट्स म्हाका पडले तितले तेका पडले आनी तो थर्ड आशिल्लो. मागीर नेक्स्ट 2017 तो जिखोन येयल्लो आसा. आनी सेम स्टोरी आतांय आसा की हांव सेम वोटींग लास्ट टायम म्हाका मेळ्ळें आनी आयज जर पळयलें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटा की म्हाका इतलो रिस्पॉन्स आसा की लोक सगळे म्हाजे बरोबर आसात आनी लोक वसत थंय म्हाका बरें वेलकम करतात. हितूंतल्यान म्हाका दिसता की विक्ट्री आमची आसतली. विक्ट्री आमची म्हणल्यार कितें, आमचे जे वर्कर्स आसात, जे कार्यकर्ते आसात तेंची विक्ट्री आसतली हें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. म्हणून हांव म्हणटा हिस्ट्री रिपीट जातली म्हणून. आतां म्हाका आनी विचारपाचें की लास्ट टायम तुमचो जो फरक आसलो मतांचो फरक सो खूब कमी आसलेलो, म्हणजे कमी बॅर हितून गेलो जाल्यार तातूंत
कितक्यो चेंजीस जातल्यो अशें तुमकां एक्सपेक्टेशन कितें आहा तुमचें? म्हाका म्हाजे अपेक्षेच्या भायर चेंजीस जातले, कित्याक जे लोक आतां आज म्हाजे बरोबर जुळ्ळे आसात ते लोक म्हाजे बरोबर लास्ट टायम नाशिल्लेच, आनी ओन्ली 20 डेज असो 20-25 डेज जेन्ना म्हाका टिकेट डिक्लेअर जाल्ली, आनी हो मतदारसंघ इतलो व्हडलो आसा की हांव लोकां पर्यंत पावपाक शकलें ना ह्याच कारणाक लागून म्हजी डिफीट जाल्ली हें म्हाका खबर आसा लास्ट टायम. सो इतली दिसां 20 दिसां भितर सुद्दां हांवें इतली मतदारां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो, आनी इतली मतदार म्हाजे बरोबर रावल्ले आसा. आयज तो प्रश्नूच येना, कित्याक ज्या दिसा हांव डिफीट जाल्लें तेजी 2 दिसां उपरांत हांवें ह्या मतदारसंघाक काम करपाक लागलें आसा. तें आज पर्यंत हें म्हजें काम चालू आसा. सो म्हाका कॉन्फिडन्स आसा स्वाभिमानी सांगेकारांचेर की स्वाभिमानी सांगेकारांचीच विजय जातली म्हणून. आनी एक म्हणल्यार आतां 3 जाण आसात तुमी, म्हणजे प्रॉमिनंट अशे बाकीचे हे आसतले पार्टी आसतल्यो, पण प्रॉमिनंट अशे काँग्रेस, BJP आनी आतां तुमी. सो तिगां भितरले जो फायट आसतली, त्रिकोणी फायट, तितूर लॉस कोणाचो आहा दिसता तुमकां? लॉस कोणाचो हांव सांगपाक शकना, पूण विक्ट्री आमची जातली इतलें हांव सांगपाक शकता. कित्याक आमचे बरोबर जे लोक आसात, जे वेर्ल्या, तुडवा, सालजिणी हे लोक आसात, हे आमचे बरोबर जुळ्ळे आसात आनी रात दीस ते काम करतात. जे इतली पयस गांवांतल्यान लास्ट टायम आमचे बरोबर ते लोक नाशिल्ले, ते आयज ते भरपूर लोक आमचे बरोबर येयल्ले आसात. हितूंतल्यान दिसून येता की लोकांक एक बदल जाय, आनी लोकांनी हे सगळ्यांची कारकीर्द पळयल्ली आसा. सो लोकांक एक आशा आसा आमचे कडल्यान, एक तेंचे कडेन एक अपेक्षा आसा, त्या खातीर हे लोक आमचे कडेन जुळ्ळे आसात. आनी हितूंतल्यान म्हाका दिसता की हे लोक बदल हो घडयतलेच म्हणून. आतां तुमचे सांग्याचे म्हणजे आतां इतके तुमी 2 फावट लास्ट टायम प्रयत्न केलो, फायट केली तुमी, आनी आज ह्या फावटी परत तुमी हें करता, जाल्यार तुमचें जें विजन जें आसा सांग्या खातीर, जें विजन तुमचें तें कितें आसा? सांगे खातीर खास विजन सांगे ह्या संस्थे मार्फत हांव काम करता गेली 5 वर्सां, आनी म्हाजें विजन आसा इतलेंच आसा की सांगेकारांक कसलो त्रास जावचो न्ही. सांगेकारांक जे बाकीचे सगळे लोकांक मेळटा ते सांगेकारांकूय मेळचें, बरें हॉस्पिटल सांगेकारांक मेळचें, बरे ग्रावंड्स सांगेकारांक मेळचे, बरें तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचे खातीर आसचें, तेंचे खातीर एम्प्लॉयमेंट आसचो, तेंचे खातीर भुरगीं जे आसात जे शिकून इतले बेकार आसतात तांकां हें बरें काम मेळचें अशें म्हाका दिसता. आनी सांगलें आसा हांवें उदकाचो प्रश्न आसा, हें सांगेकारांचे जे सॅक्रिफायस केल्ले आसा 40 वर्सां जालीं आतां, सो तांकां आजुनूय उदक सारकें पावना, हें तांकां हांव दिवपाक सोदता. आनी म्हाका वायट दिसता, कित्याक ज्या लोकांनी खुद्द सॅक्रिफायस करून सगळे लोकांक केल्लें आसा, उदक पिवपाक दिल्लें आसा, तांकां उदक ना. सो ही एक दूख कशें जाता. सो हें हांव तेंचे खातीर करपाक सोदता. आनी हांव जर म्हाका संदी मेळ्ळी, सांगेकारांनी जर म्हाका संदी दिली जाल्यार 5 वर्सां भितर हे जे तेंच्यो मुळावी मुद्दे गरजेच्यो ज्यो वस्ती आसात त्यो हांव तांकां करून कंप्लीट करून दितलें अशें आश्वासन हांव तांकां दितां. आनी म्हाका विश्वास आसा सांगेकारांचेर की सांगेकार जे आसात ते ह्या फावटी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दितले, आनी अशें हांव धरतां की ते म्हाका तेंची सेवा करपाक संदी दितले म्हणून. शेवटाक तुमचे जे वोटर्स तुमकां आतां पळयतात, सगळे सांगेकारांक तुमची कितें मेसेज आसा? सांगेकाराक हांव हेंच सांगपाक सोदतां की एक संदी तेणी म्हाका दिवची, जेणे करून हांव तेंची सेवा करपाक सोदता. ती तेंचे खातीर जें विजन म्हाजे तकल्यान आसा, म्हणजे जें हांवें सांगलें आसा, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर, तशेंच तांकां जें तेंचे कडेन ना तें हांव तांकां पावोवपाक सोदतां. प्लस जे अनएम्प्लॉयड जे भुरगे खास करून यूथ आसात तांकां खंय तरी हांव तेंचे हें करपाक, तांकां कितें तरी बरें खंय तरी जॉब्स किंवा कितें एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करपाक सोदता. हेजेर तेंच्यांनी विचार करचो, कित्याक तेणी सगळे लोकांची कारकीर्द पळयल्ली आसा, आनी कितें 5-5 वर्सां तेणी तेंचें हें पळयल्लें आसा. तितूंतल्यान तेमकां अनुभव आसा की कितें तेंचे कडेन घडलें आसा. सो फ्युचराक हें जावचें न्ही ह्या खातीर हांव तेंचे कडेन अपील करतां की तेणी एक संदी म्हाका दिवची, आनी म्हाकाय तेंची सेवा करपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची म्हणून अशें हांव सांगपाक सोदतां. आमी आसलेले सांग्यार, जशी मॅडमीन म्हणलें, शी वॉन्ट्स टू रिपीट द हिस्ट्री. त्रिकोणी फायट जातली अशी भोवतेक दिसता, BJP, काँग्रेस आनी इंडिपेंडंट. लास्ट टायमचो रिकॉर्ड मॅडम म्हणटा की इंडिपेंडंटाक चान्स पडिल्लो, आनी सद्या ती इंडिपेंडंट आसा.
सो ती तो हिस्ट्री रिपीट करूंक सोदता. मॅडम तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. तुमची कॅम्पेन बरी जावं. आज आमी असलेले सांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात. तेन्ना पळयत रावात प्रुडंट.